आयज आमी देवाचे उतर आमी पळयतले आनी म्हजे विश्वास आसा की देवाचे उतर आयज आमी आयकून तुमचे जे भावार्थ आसा देवाचेर आनी देवाचे उतरान ते भावार्थ तुमचे वांटोले म्हणून हांव आशेता। आनी आयज देवाचे उतर आमी उक्ते करून आयज आमी पळोवया। जुवावाचे शुभ वर्तमान 18 अभिषेक Gospel of John, जुवावाचे शुभ वर्तमान 18 chapter 18 आणि वर्स नंबर 33 सान 38 पासून आम्ही आयकतले आणि सिस्टर मारिया आमचे पासून वर्स नंबर 33 Gospel of John chapter 18 verse number 33 to 38. 33. Yes, 33. पिलात सगळ्या विचारी गेलो आणि जेजू कापून ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो पातशाय? जेजून प्रतिपाद केलो, हें तूं तुजे वस्तूंनी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांक आनी महायाजकांनी तुका म्हजे हातीन घाला, कितें केलां तर तुवें? जेजून प्रतिपाद केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय। म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जालें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावच्या म्हजे शिपाय सुचतले आसले, पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय। पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटकूच पातशाय तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव पातशाय म्हूण तुवें सांगलां। ह्याच पासत हांव जल्मला, ह्याच पासत संवसारांत आयला, सोपताक गोवाय घेवच्या। जी कोण सोप मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकता। पिलातान ताका म्हणलें, सोप म्हणजे कितें? स्वामी आमी तुका धन्यवाद दिता। सोत म्हणजे कितें हे आयज तुजे उतरांतल्यान आमकां शिकय आनी आमचे भावार्थ वाडय स्वामी। आनी जे कोण सोत तांकां खबर ना आयज ते सोत तूं दाखयतलो म्हणून आमी विश्वास करता। आनी स्वामी तुजे उतर आमचे आत्मीक जिविताचे जेवण जावन आसा हे आमी विश्वास करता। ताजे खातीर आमचे आत्मीक जिविताक तूं घोडाय कर आनी भावार्थान आमकां वाडय। जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणी करता, आमेन। हांगा जेजूक पिलाता फुड्या मुखार हाडला। जेजू जावन आसा राजाचो राजा। जेजू ह्या संवसाराक रचला, तरी पूण जेन्ना देव मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आमी पळयता थिंगा की मनीस हे जुदेवाचे लोक कितें करतात, जेजूक पिलाता फुड्यान हाडून ताका नितीशालेंत हाडून दवरतात। गुन्यांव केलो भशेन, कितें तरी पाप केले भशेन ताका आतां जुदेवाच्या लोकांनी धरून पिलाता फुड्यान हाडला। पिलाता फुड्यान हाडल्या उपरांत पिलात आनी जेजू हिंगा उलयता। पूण हे देवाचे उतरान आमी वाचताना आमी पळयता की पिलात एक व्हडले प्रश्न जेजू कडेन विचारता, सोत म्हणजे कितें? What is the truth? सोत म्हणजे कितें? आयज आमी संवसारांत पळयताना आयज लोक फोट कितें ते सगळे जाणात, तरी पूण स्वताचे फाटी जावंक आशेनात। सोत कितें ते सोदून काडूंक आशेनात। लोकांक आयज फोट कितें ते जाणा जावंक जाय। फटकेपण लोक करतात, फटींगपणाक आवडेतात,
फोर्टिंगाच्या रस्त्यार आयज पळयतात लोक, पूण पिलातिका सगळ्यांकीन व्हडले आनी सामके इम्पॉर्टंट जे क्वेश्चन आसा, जे प्रश्न आसा तो विचारता, सोत म्हणजे कितें? पूण आयज आमी ते पळयतले सोत म्हणजे कितें, पूण तेजे पयलीं आमी पळयतात की पिलात नव्यान नितीशालेन गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका विचारलें, जुदेवाचो राजा तूं? पिलात जेजूक विचारता, तूं राजा? जुदेवाचो राजा तूं? जेजून प्रतिपाद केलो, हे तूं तुजेच अस्तोगीन म्हणटाय या दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? एकलो जेजूक म्हणटा, तूं जुदेवाचो राजा? पिलात म्हणटा, तूं जुदेवाचो राजा? आनी जेजू परतून ताका विचारता, हे तुजे काळजांतल्यान या तुजे जाणवयपणान तूं म्हणटाय या लोकांनी तुका सांगलां म्हणून तूं म्हाका विचारता? आयज थोडे लोक जेजूचे खबर जाना, दुसऱ्या लोकांनी सांगलां म्हणून, पूण जेजू तांच्या जिवितांत ना, जेजू तांच्या काळजांत ना. पूण तूं जेजू जाणा? हांव जाणा जेजूचे खबर. जेजू कोण? जेजू एक मनीस. जेजू बेथलेमान जल्मांत आयलो. लोकांक थोडे खबर आसा जेजूचे. आनी पिलात हिंगा जेजू थोडे खबर जाणा जावन तो जेजू कडेन विचारता, जुदेवाचो राजा तूं? आनी जेजू म्हणटा, हे तूं तुजेच अस्तोनी म्हणटाय या दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुडेतोर तुजेच लोकांनी आनी मुखेल आदली खायन तुका म्हजे आदीं केला. जेजू आतां पिलाता फुड्यान कोणें हाडला? जेजूच्या लोकांनी, जुदेवाच्या लोकांनी. तांकां आवडोंक ना जेजू कितें शिकयतालो, तांकां आवडोंक ना जेजू सोत वाट दाखयतालो. आयज संवसारांत हेंच जावन आसा, लोकांक सोत कितें तें सांगल्यार तांकां राग येता. सोत जे वाट आसा ते दाखयल्यार तांकां जे फोटींग वाट आसा ते वाटाक ते बिचून काडटात आनी ते वाटेन वचोंक आयज लोक आशेतात. आनी तो पिलात जेजूक म्हणटा, तुज्या लोकांनी आनी मुखेल आदनिकायेन तुका म्हजे आदीं केला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून प्रतिपाद केलो, म्हजें राज्य संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज्य संवसारांतलें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातांत पडोना जावं म्हजे सेवक जुजतो आसले. जरी तर हांव ह्या संवसाराचो राजा जाल्यार जे म्हजे शिपाय आसतले पळय ते म्हजे लागीं म्हजे खातीर झगडटले आनी म्हाका तुजे फुडल्यान कोणूच हाडून दवरचो ना म्हणून जेजू म्हणटा. जेजू म्हणटा, हे म्हजें राज, हो संवसार म्हजो राज न्हू. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? आनी जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हणून तुवेंनूच सांगलाय तें सारकें आसा. जेजू म्हणून हांव राजा ना म्हणून. जेजू म्हणटा, हांव राजा, पूण हो संवसार म्हजो राज न्हू. हेच पासत हांव जल्मला आनी स्वताक गवाय दिवंक संवसारांत आयला. जी कोण स्वत मागून घेवंक तयार आसा ती म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर आयज कोण आयकता? जी कोण स्वत मागून घेवंक तयार आसा. आयज संवसारांत पळयात, सगळे जेजूक मानून घेयनात. कित्याक? सगळे जेजूचे स्वत जे आसा ते मानून घेयनात. जी कोण स्वत मानून घेवंक
स्वत मानून घेतले. आयज लोक तयार ना. आयज लोक आपल्या जिवितान, आपल्या कामान, आपल्या चिंतनायेन फुटींगपणान आसा. देवाचे उतर म्हणटा जे कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसा ती म्हजो ताळो आयकतात. आमेन. आयज तुमी हिंगा कित्याक आसात? कित्याक म्हणजे तुमी देवाचे स्वत मानून तयार आसलेले आनी तयार आसून स्वत मानून घेतला म्हणून आयज तुमी जेजू मानून घेतला. पिलातान ताका विचारले, स्वत म्हणजे कितें? स्वत म्हणजे कितें? आयज म्हजे मागणी हे जावन आसा की संवसाराचे जे लोक आसा ते सगळे तयार जावंक जाय. जावं तुमचे इश्ट, जावं तुमचे कुटुंबात जे लोक रावतात, तुमच्या फॅमिलीत जे लोक रावतात, ते सगळे स्वत मानून घेवपाक तयार जावंक जाय म्हणून हे म्हजे मागणे आनी हीच म्हजी आशा आनी तुमचे मागणी अशेंच जावंक जाय आनी हेच स्वत आमी लोकां मुखार व्हरोन दवरूंक जाय आनी हेच स्वत आमी लोकांक सांगूंक जाय. स्वत म्हणजे कितें हे आयज प्रश्न फकत पिलात न्हू पूण संवसाराचे लोक विचारतात. पूण हे स्वत सांगून दिवपाक कोण आसा आयज? आनी देवान तुका वेचून काडला स्वत सांगून दिवपाक. स्वत म्हणजे कितें? आनी देवाचे उतरांतल्यान आयज आमी वाचतले स्वत म्हणजे कितें. रोमकारान बरयले पत्र जे आसा पयले अवेश्वरान आमी पळोवया स्वत म्हणजे कितें. रोमकारान बरयले पत्र पयले अवेश्वर 25 ओळीन आमी वाचताना देवाचे उतर हिंगा म्हणटा, आनी देवा विशीं स्वता बोदलेक तांणी फोट मानून घेतली आनी रोचणारांक बोधचे बोदलेक ती रोचणेक बोजली. ह्या रोचणारांक सासणाक वाखाणी. आमेन. हे संवसार आयज कितें केला? जे स्वत आसा ते स्वता लोकांनी कितें केलें? संवसाराच्या लोकांनी कितें केलां? देवाचे उतर आमी वाचताना आनी आमचे दोळे उठोवन आयज आमी आमचे मुखार जे आसा ते पळयताना आमी पळयतात की मुडी संवसाराचे लोक आयज देवाक सोडून जानवरांक आयज नमस्कार करतात, फातराक आयज नमस्कार करतात, झाडांक आयज नमस्कार करतात, कुत्र्याक आनी बोळ्याक आनी बोकडेक आयज देव म्हणून पुजा करतात. देवाचे उतर म्हणटा, रोचणाराक सोडून रोचणेक बोजली. रोचणाराक सोडून रोचणेक आयज नमस्कार करतात. रोचणाराक सोडून रोचणेक आयज सेवा करतात. रोचणाराक सोडून रोचणेचे फाटल्यान आयज लोक धांवतात. स्वत जे आसा तेका आयज फोटिंगान बदलून लोकांचे मन आयज फोटिंगान भरला. लोकांचे काळीज आयज फोटिंगान भरलेले आसतात. पण हे फोटिंगाच्या संवसारान पासून थोडे लोक आसात जे आयज पासून प्रश्न करतात, स्वत म्हणजे कितें? आयज सैतानान कितें केलें? धर्म रचला. जायत्यो धर्म आसा आनी सगळे धर्म आयज रोचणाराक सोडून रोचणेच्या फाटल्यान धांवतात आनी देवा विशीं स्वता बोदले तांणी फोट मानून घेतली. लोक कितें केला आयज? स्वताक सोडून फोटिंगाक मानून घेतले. आयज जेजूक सोडून जुडासाक सगळे मानून घेतला आनी रोचणारांक बोदचे बोदले ती रोचणे बोजली. आयज पळयात
आयज जानवरांक फुलां घालतात, जानवरांक तिकली घालतात, फातरांचे मुखार आयज फुलां घालतले आनी कितें फळ दवरतात आनी ताका नमस्कार करतात. आनी देवाच्या उतरान बरयला की संवसाराचे लोक आयज अशेच फोटिंगाक बुडोवन फोटिंगाक मानून घेवन स्वताक सोडलात. लोकांचे दोळे आयज कुटे जाला स्वत पळोवंक सोदिनात. लोकांचे काळीज आयज ह्या लोकांक बोल्लात ते स्वताचे उजवाड विचून काडून आनी मानून आशेनात. तरी पूण आयज आमी देवाचे उतर उक्तें करताना देव आमकां हे स्वत दाखयता की स्वत म्हणजे कितें आनी स्वत कोण. स्वत एक शक्ती न्हय, स्वत एक उतर न्हय. आमी देवाचे उतर पळयताना स्वत कितें तें आयज आमी पळयतले. जुवांचे पयले अवेश्वरान पळयात. देवाचे उतर आयज उक्तें करून आमी देवाच्या उतरांतल्यान पळोवन शिकया आनी आमचे भावार्थ आयज वाडोवया आनी हे स्वत जे सोदतात ह्या संवसारांत तांचे मुखार हे स्वत आमी व्हरया. जुवांचे पयल्या विश्वेन 17 वडीत आमी वाचताना देवाचे उतर अशें म्हणटा. कित्याक कित्याक समृद्ध देवान मोजेसा वरवीं दिली. समृद्ध म्हणजे 10 मानामेंट आनी पोरणें जे टेस्टमेंट आसा पोरणें कोरार जे आसा ते पोरणें कोरारान आमी जायत्यो मानामेंट पळयतात. 300 मानामेंट पळयतात. हे मानामेंट कोणें हाडला आमकां? मोजेसान. देवाचे उतर म्हणटा की कित्याक समृद्ध देवान मोजेसा वरवीं दिली. दयालाय आनी स्वत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयला. स्वत कोणाचे वरवीं आयला? जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. हालेलुया. ऑर्डर. आमेन. देव दयालाय आनी स्वत ग्रेस एंड ट्रूथ कोणाचे वरवीं येता? जेजू क्रिस्ता वरवीं हे स्वत आनी दयाळपण आयलात. आनी आमकां जरी तर स्वत कितें तें जाणा जावंक जाय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक पळोवंक जाय. कित्याक म्हणजे जेजून हे स्वत हाडला. जेजू हे दयाळपण हाडटा. आमी जुवांचे 8वें अवेश्वरान पळोवया की देवाचे उतर कितें म्हणटा तें. जुवांचे 8वें अवेश्वरान 32 वर्स नंबर तितून वाचताना आमी देवाचे उतर पळयता. आनी तुमकां स्वत करून येतले आनी स्वत तुमकां स्वतंत्र करतले. आयज मनीस धर्मान बांधलेले आसा ताका सुटकार मेळोंक ना. धर्म आमकां कुटे करतात. धर्म आमचे काळीज काळोख करतात. कित्याक म्हणजे धर्म आमकां स्वताचे रस्त्यार व्हरना. स्वताचे रस्ते जरी तर आमकां वचोंक जाय जाल्यार एकूच मनीस तो व्हरता आमकां आनी तो मनीस जावन आसा देव. आनी त्या देवाचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी देवाचे उतर हांगा अशें बरयला की आनी तुमकां स्वत कळोवन येतले. कोणाक स्वत कळोवन येता? जे स्वत सोदतात. जे लोकांक स्वत जाणा जावंक जाय तांकां स्वत कळोवन येतले आनी ते स्वत तांकां कितें दिता? स्वतंत्र दिता. इंडिपेंडेंट. फ्रीडम. You shall know the truth and the truth will make you free. स्वत तुम्ही जाणा जातले आनी स्वत तुमकां
जावन आसा सोत कितें हे सोत जे आमकां स्वतंत्र दिता हो सोत कितें जावन आसा आनी हे सोत आमकां खंय मेळटलें आनी देवाच्या उतरान आमी वाचताना आमकां सोत मेळटा सोत कोण म्हणून आमी जाणा जाता आनी जरी तर ह्या संवसारान जे बंदकोणीन आनी सांखळीन सांपडलेले लोक जे आसात तांकां जरी तर सुटकार पावूंक जाय स्वतंत्र जरी तर तांकां पावूंक जाय जाल्यार फकत सोत तांकां स्वतंत्र दिवंक शकता कित्याक ते देवाचें उतर म्हणटा आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें स्वतंत्र आमकां पयशे करिनात स्वतंत्र आमकां धर्म करिना स्वतंत्र आमकां स्वात करता स्वात आमकां स्वतंत्र दिवंक शकता आमकां सांखळेंतल्यान सुटकार दिवंक शकता पण प्रश्न हे जावन आसा ते स्वात कितें जुवांचे 14 वर Gospel of John chapter 14 जुवांचे 14 वर आनी 26 वरें आमी वाचताना सोत कितें तें आमकां कळून येता सोत कोण सोत कितें आनी सोत आमकां खंय मेळटले हे सुटकार आमकां कशें मेळटले हे सांखळी आमचे कशें तोडून वयतले ते आमी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कळून येता जुवांचे 14 वर 26 वरें देवाचें उतर हांगा अशें म्हणटा जेजून ताका अशी जाप दिली वाट सोत आनी जिवीत हांवूच आमेन वाट सोत आनी जिवीत हांवूच सोत म्हणजे कितें सोत इग्रोज न्हू सोत धर्म न्हू सोत रोचणेक न्हू सोत जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच देवाच्या उतरान आमी वाचलेले की सोत आमकां स्वतंत्र दिता आनी जेजू म्हणटा तो सोत जावन आसा हांवूच पिलात जेजूक विचारता पिलात जेजूक विचारता सोत म्हणजे कितें सोत म्हणजे कितें आनी जेजू हांगा जबाब दिता वाट सोत आनी जिवीत हांवूच वाट सोत आनी जिवीत हांवूच मनान हें घेवन दवरात की धर्म सोत न्हू यात्रेक सोत न्हू मनीस सोत न्हू धर्म सोत न्हू आमचे गिरेस्ताय सोत न्हू सोत आमकां स्वतंत्र दिता आनी तो सोत कोण जावन आसा जेजू आमेन आनी हांव देवाचें उतर म्हणटा जेजून ताका अशी जाप दिली वाट सोत आनी जिवीत हांवूच तुका जरी तर नवें जिवीत जाय तर जेजू लागीं वचोंक जाय सोत तुका जाय स्वतंत्र जाय जाल्यार जेजू लागीं वचोंक जाय तुका जरी तर वाट खरी वाटान चलोवंक जाय जाल्यार जेजू लागीं वचोंक जाय कित्याक म्हणजे जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच वाट सोत आनी जिवीत हांवूच पिलातान जेजूक विचारलें सोत म्हणजे कितें जेजू तिका डेफिनेशन दिना एक व्हडलें एक ऐसे आन्सर दिना जेजू म्हणटा हांवूच हांवूच सोत ह्या संवसारांत अशें कोणेनूच जाप दिवंक ना ह्या संवसारांत जाप अशें कोणेन दिवंक ना हांवूच जिवीत म्हणून
आयज धर्माक जायते लोक येवन गेले, जायते लोक येवन जायते धर्म करून फाउंडर अशें म्हणून गेले, मेले ते. पण कोणें पासून अशें म्हणूंक ना की हांवूच सोत, हांवूच जिवीत आनी हांवूच वाट. ह्या संवसारांत हे सोत एकलोच उरला आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ताणें अशें कित्याक म्हणलें सोत, वाट आनी जिवीत हांवूच. कित्याक म्हणजे तोच सोत, तोच वाट आनी तोच जिवीत. कित्याक म्हणजे तो जावन आसा देव, सोत देव, जिविताचो देव. आनी ताकाच असले अधिकार आसा, असले उलोवप. जोआचे 8वें हवेस्वर वर्स नंबर 36 आमी वाचतले. देवाचे उतर अशें म्हणटा, जोआचे 8वें हवेस्वर 36 वर्स नंबर 36. ह्या पासून पूत जर तुमकां स्वतंत्र करी तर तुमी खरेपणीन स्वतंत्र जातले. आमेन. हालेलुया. पांचांक चारांक कोणें च्या पिवना दिसता. हालेलुया. व्हेरी गुड. भाजीपाव खावन दिता दिसता म्हणल्यार आवाज येता. देवाचे उतर कितें म्हणटा? हे पासून पूत जर तुमकां स्वतंत्र करी. कोण पूत? सर्वेस्पराचो पूत, देवाचो पूत. आनी ताचें नांव कितें? जेजू क्रिस्त. जेणें म्हणलेलें हांवूच वाट, हांवूच सोत, हांवूच जिवीत. जो म्हणटा सोत तुमी जाणा जातले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र दिता. आनी तो आतां हिंगा म्हणटा ह्या पासून पूत जर तुमकां स्वतंत्र करी तर तुमी खरेपणीन स्वतंत्र जातले. आयज जायते लोक जेजू स्वताचे इतले खबर कित्याक दिता? जेजू अशें कित्याक म्हणटा की सोत तुमकां स्वतंत्र दिता म्हणून? कित्याक म्हणजे ह्या संवसार आयज स्वतंत्र ना. हे संवसार आयज संवसाराचे लोक आयज बोंदपणीन आनी फोटिंगाचे सांपलेन सोयतानाचे धर्मेन आयज फसलेले आसा. आनी तितूंतल्यान सुटका दिवपा खातीर, स्वतंत्र दिवपा खातीर जेजू क्रिस्त जो सोत आसा लोकां मुखार येवन सांगता तुमी सोत जाणा जातले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र दितले. आनी जेजू मुखार येवन म्हणटा पूत जरी तर तुमकां स्वतंत्र दिलो जाल्यार तुमी स्वतंत्र जातले. तुमी खरेपणान स्वतंत्र जातले. हांव देवाक धन्यवाद दिता कित्याक म्हणजे हांव साखळीन पडलेलो देवान म्हाका स्वतंत्र दिला जेन्ना हांवें जेजू क्रिस्ताक मानून घेतलें. जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी सोत मानून घेतले जाल्यार तुमकां स्वतंत्र मेळटलें. आनी हांव विश्वास करता की तुमी पासून तशें जावंक शकता की हांवें जेजूक मानून घेतला आनी जेजू क्रिस्त सोत आसा आनी ताणें म्हाका स्वतंत्र दिला. आमेन. देवाचे उतर आमी पळयतात की जोआचे 17वें हवेस्वर चॅप्टर नंबर 17 आनी वर्स नंबर 17 17व्या वळेन पळयात. सोता वरवीं जोआचे 17 हवेस्वर 17 वळेन वाचताना देवाचे उतर अशें म्हणटा की सोता वरवीं तांकां संस्कारलो लेखो तुजे उतरूच ते सोत. आमकां जरी तर आमचे पात्रांतल्यान आमकां नितळपण जाय जाल्यार आमचे जिवितांतल्यान जे पातक आसा ते पातकांचे सुटका जाय जाल्यार, पातकांचे भोगसळे जाय जाल्यार आमचे मनान आनी आमचे जिवितांतले आमचे काळजांतल्यान जे पातक आसा ते जरी तर नितळ करूंक जाय जाल्यार देवाचे उतर म्हणटा जेजू ताचे उतरांतल्यान आमकां नितळ करता. जेन्ना
ते आमचे जिवितांतले पातक जे आसा तितूंतल्यान आमकां नितोळ करता. Sanctify them by thy truth, thy word is truth. सोत कितें? सोत जावन आसा देवाचें उतर. जेजू कोण? जेजू देवाचें उतर जावन आसा. देवाचें उतर आमी जेन्ना वाचता जुवाचे पयले अवेस्वरान पयले वळीन आमी वाचताना देवाचें उतर म्हणटा अरंभाक सोगले रोचने आदी शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोवे आसलो आनी शब्द देव आसलो. शब्द म्हणजे उतर वर्ड. आनी देवाचें उतर म्हणटा की देवाचे उतरा वरवीं देवाचे उतरा वरवीं आमकां कितें मेळटा? सुटकार मेळटा, नितोळपण मेळटा, पातकांचे बक्षणे मेळटा. धर्मांतल्यान सुटकार मेळोवन एक जेजू ह्या वांगडा आनी देवा वांगडा आमचे एक रिलेशनशीप जाता. रिलेशनशिपाक आमी कितें म्हणटा? एक सोयरीकूट जाता. एक रिलेशनशीप. देव आमकां धर्मार वचोंक सांगिना, पूण देव म्हणटा आपल्या वांगडा यो, म्हज्या वांगडा सोयरीकूट कर. मेक अ रिलेशनशीप. सोत आमकां सुटकार दिता. सोत आमकां पातकांतल्यान भोसडे दिता, आमकां नितोळपण करता. सोत आमचे मन आनी आमचे काळजाक नितोळ करता. आमचे जे दोशण आसा आमचे पळोवपाचे दोळ्यांतल्यान ते नितोळ जावंक जाता. तुमी सोत जाणा जातले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. सोत म्हणजे कितें? जेजू म्हणटा हांवूच वाट, हांवूच सोत, हांवूच जिवीत. पूण जरी तर तुमकां स्वतंत्र केलो जाल्यार तुमी स्वतंत्र जातले. आनी मनीस स्वतंत्र कसो जाता? सोत जाणा जावन. सोत आमी कशें जाणा जाता? जेन्ना आमी देवाचें उतर विश्वास करता. जेन्ना आमी देवाचें उतराक विश्वास करतले तेन्ना आमकां सोत आमच्या काळजांत येवन आमकां नितोळ करता, आमकां गिन्यान दिता. सोत कितें तें जेन्ना आमी जाणा जाता आमकां स्वतंत्र मेळटा. आनी हे सोत जेजू आशेता की जेजू तुमी लोकां कडेन व्हरून दिवचें म्हणून. कित्याक म्हणजे जेजू सोत जावन आसा. आनी हे सगळे जे सांपडलेले आसात, काळोखान जे सांपडलेले आसात, सैतानाच्या सापळेक जे सांपडलेले आसात, तांकां जरी तर तूं हे सोत व्हरून दिलें जाल्यार तांकां सुटकार मेळटली. तांकां वाट पळोवन येतली. तांकां एक नवें जिवीत मेळटलें. You shall know the truth and the truth will make you free. तुम्ही सोत जाणा जातले आनी सोत तुमकां सुटकार दितले. सोत म्हणजे कितें? जेजू म्हणटा हांवूच वाट, हांवूच सोत, हांवूच जिवीत. निमाणे आमी एफेसकारांचे पत्र आमी वाचतले 5व्या अवेस्वरान 24 वळीन वाचताना देवाचें उतर अशें म्हणटा ताणें हे सगळे आपल्या उतराक वरवीं पवित्र केली. कशें पवित्र करता? आपल्या उतरा वरवीं. आपल्या उतरा वरवीं तो आमकां नितोळ करता, पवित्र करता आनी उदकाक धुवडेन नितोळ निर्माण करून देवाक भेटयली. देवाचें उतर जावन आसा सोत आनी देवाचें उतर जावन आसा जेजू ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्त सोत जावन आसा आनी सुटकार आमकां फकत जेजू ख्रिस्त दिवंक शकता. पूण जेजू क्रिस्ताक आज जाणा जावंक जाय जाल्यार धर्म आमकां जेजू क्रिस्ताक शिकयना. धर्म आमकां रचनेक जो संवसाराचो जेजू क्रिस्त आसा, संवसाराचेर जे जेजू
ते धर्माक आज शिकयतात. पूण जरी तो सुटकार आमकां जाय जाल्यार आमकां बायबलाचो जो जेजू क्रिस्त आसा तेका जाणा जावंक जाय. कित्याक संवसाराचो जेजू आनी बायबलाचो जेजू, देवाच्या उतरांत जो जेजू आसा, जायतो डिफरन्स आहा तेंचे मदें. संवसाराचो जेजू म्हणटा धर्मांत तुमी सांबाळून रावात, पूण बायबलाचो जेजू म्हणटा तुका हांव स्वतंत्र दिता, तुका हांव नितोळ करतलो, तुका पातकाचे भोगसोळे दिता. आमकां सुटका जाय जाल्यार, नितोळसाण जावंक जाय जाल्यार पातकांतल्यान आमकां भोगसोळे जाय जाल्यार, स्वतंत्र जावंक जाय जाल्यार आमी जेजू लागीं येवंक जाय. आनी जेजू लागीं आमी कशें येवंक शकता? सोत जाणा जावन. जेन्ना आमी सोत जाणा जातले तेन्ना आमी जेजूचे गिण्यांत आमकां येता. सोत जावन आसा जेजू क्रिस्त, पूण तो सोत बायबलांत आसा. बायबलांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान आमकां खबर मेळटा की सोत कोण. आयज संवसाराचे जेजू क्रिस्ताक तूं सोडून गेलो जाल्यार तूं तरी पूण धर्मान फसतलो, तुज्या पातकान बुडटलो. पूण स्वतंत्र जाय जाल्यार सोत जाणा जावंक जाय, जेजूक मानून घेवंक जाय की जेजू क्रिस्त खरो देव. तो मनीस जालो, तो मनीस जावन आमच्या पातका खातीर तो कुर्सार नेलो, आपले रगत शिंपडायलो. तेका फळान पुरले, पूण तिसरो दीस तो परतून जिवंत जालो. तो आयज म्हणटा म्हजे लागीं येया, हांव तुका स्वतंत्र करता. कित्याक म्हणजे हांवूच वाट, हांवूच सोत, हांवूच जिवीत. आनी हांव जर तर तुका स्वतंत्र केलो जाल्यार तूं स्वतंत्र जातलो, जेजू क्रिस्त म्हणटा. पूण तुका स्वतंत्र केलो जाल्यार तूं स्वतंत्र जाता. सोत जाणा जावंक जाय आमी, आनी हे सोत आमी संवसारांत व्हरोंक जाय. हे सोत आमी आमचे घराब्यांत, आमच्या कुटुंबाचे, आमच्या फॅमिलीक आमी व्हरोन दिवंक जाय, वाटूंक जाय. सोत आमकां हे सोत बाप्तिस्माक घेवन मेळना, हे सोत इग्रोजेक मेळना, हे सोत एक मनशाचे विश्वास भावांत दवरून मेळना. हे सोत फकत जेजू क्रिस्तान मेळटा. कित्याक तुमचे सोत जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी जेजू म्हणटा हांवूच सोत, हांवूच वाट, हांवूच जिवीत. हांव विश्वास करता की तुमी जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला. हांगा अशें कोणी आसा जाल्यार म्हाका सोत खबर ना, हांव आजून म्हजे पातकान आसा, अशें तुमी जरी तर तुमच्या मनान म्हणटा जाल्यार तुमी आयज हे सोत आयकलात आनी हे सोत तुमी मानून घेयात. आनी तो सोत जावन आसा जेजू क्रिस्त. आयज संवसारांत जायत्यो पिलात आसा आनी हे प्रश्न करतात सोत म्हणजे कितें, आनी तुमी जबाब दिवंक जाय. सोत म्हणजे जेजू क्रिस्त. आमेन. हालेलुया. आमेन. मागणी करूया.